स्वयंपूर्ण सेक्टर पंचायत सभापती महोदय, पंचायतीच्या खात्याक 293 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या। तातूंतले 249 कोटी रुपया महसुला खातीर जाल्यार 44 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात। सभापती महाशय, तिसऱ्या राज्य वित्तीय आयोगाच्या शिफारसी प्रमाण वेगवेगळ्या ग्रामीण थळाव्या संस्थांनी हवामान बदलाक लागून निर्माण जावपी वेगवेगळ्या पर्यावरण प्रस्नाक तोंड दिवपा खातीर 10 कोटी रुपयाचो क्लायमेट चेंज फंड स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा। सभापती महाशय, स्वताच्या मालकीच्या जाग्यात बांदिल्ल्या बांदकामांक ईएचए नंबर दिवन ताका उदक आनी वीज जोडणी दिवपाचें आमी थारायलां। राज्यांतल्या विविध वाठारांनी पंचायत घर, मार्केट कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी हॉल बांदकामाचें काम ह्या आर्थीक वर्सासावन सुरू जातलें। ह्या मुळाव्या साधन सुविधा उदरगती खातीर दीन दयाळ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम येवजणे खातीर 15 कोटी रुपयाचे भांडवल खर्चाची तजवीज केल्या। सभापती महाशय, दुबळ्या पंचायतीक तेंको दिवपाच्या हेतून 14 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या। दोनूय जिल्ह्यांतल्या जिल्हा पंचायतीक आनीकूय घटमूट करपा खातीर वट्ट 34 कोटी रुपयाची तरतूद पुरवण केल्या। जिल्हा पंचायतीच्या वांगड्यांच्या कामात अधिकार क्षेत्राची व्याप्ती वाडोवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा। सभापती महाशय, ग्रामीण थळाव्या संस्थांनी अकाउंटिंग डिस्क्रिपन्सी पयस करपाक युनिफॉर्म मॉडेल अकाउंटिंग फॉर्मॅट सगळ्या पंचायतीन थराचेर एकसारको आदर्श करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।